मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयज पणजे थिमावेशी बोटीक 5वो बावटो दाखोवन बोटीचे उक्तावण केले। स्वयंपूर्ण गोवा मिशनात येवपी हो विजय मरीन शिपयार्डाचो प्रकल्प। ही बोट मालदीव सरकाराच्या ताब्यात दितले। आयकात। सगळ्यात पयली इन गोवन शिप इंडस्ट्रीज हाच्या खातीर विजय मरीनाक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता। 30 मीटर्स कॅटामरान शिप्स तांच्यांनी कन्स्ट्रक्ट केली। हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न मेक इन इंडिया ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल मेक इन गोवा ही शिप तयार जावप हे गोंयकारां खातीर खरोखरूच एक प्राऊड मोमेंट आसा। आणि आयच्या ह्या सुवाळ्याक तांच्यांनी शिप कन्स्ट्रक्ट करून ती मालदीव गव्हर्मेंटा खातीर ते हँड ओव्हर करता। ते आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द सूरज एंड हिज एंटायर टीम ऑफ मरीन फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस शिप। शिप इंडस्ट्रीज गोंयांत सुरवातीपासूनच आमी जशें म्हणटा की 1961 पासून आतापर्यंत गोंयांत खूप मोठो वांटो उचललेलो आसा। गोवा शिपयार्डा पासून वेगवेगळी प्रायव्हेट शिपयार्ड्स जी गोंयांत आसा तांच्यांनी बार पासून त्यो बिगर शिप कन्स्ट्रक्शन हाच्या खातीर सातत्यात व्हडल्यो शिप्स हांगासर कन्स्ट्रक्ट केल्या। तातूंत अजून एक ही शिप कन्स्ट्रक्ट करता आसतना दीस इज एन प्राऊड मोमेंट। आणि नॉट ओन्ली द कन्स्ट्रक्शन बट मालदीव गव्हर्मेंटाक ही तांच्यांनी दिवप ही बी एक बरी गजाल आसा। So I'm congratulating for the Maldives government also. You are taking over the ships and tomorrow only the ship is departing from the here to the Maldives. So congratulations for the you people also for taking over the this ship. आजच्या खासा सुवाळ्याक हांव परत एकदा म्हणजे ताचे खूप खूप अभिनंदन करता। ब्युरो रिपोर्ट GOA365।